कला अकादमीचे फॉल्स सिलिंग कोसळ्ळे उपरांत परतून एकदा कला अकादमीच्या कामाविशीं प्रश्नचिन्ह उबो जाला। कमिशन चड आनी कामांक पयसो उणो जाल्ल्यान कला अकादमीचे बाबत दर्जाचें काम जालां अशें विरोधकांचें म्हणणें। शहाजहानाचो ताजमहल आजुनूय शाबूत, मात गोंयच्या कला अकादमीचें कितें असो प्रश्न विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां केला। जाल्यार कांय दिसांनी कला अकादमी मांडवी न्हंयत व्हांवून वचत म्हणून भंय असोय तोमणो विरोधकांनी केला। आता तरी चार्ल्स कुरैया कोण तो कळ्ळो काय असो तोमणो विरोधकांनी मंत्री गोविंद गावडे हांकां मारला। कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो, एकूच दडक जी आयली, 2 वरां पावस पडलो, तातूंत सिलींग कॉलॅप्स जालें। म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे, जो स्वताक शहाजहान समजतालो, ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताजमहल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा। 490 वर्सां सुमार जालीं, 1632 बांदलेलो। कितलेशेच पावस, कितलीशीच वादळां पयल्यान तसोच उबो आसा। जगभरचे लोक तो पळोवपाक येतात। हो गोविंद गावडे स्वताक शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो। तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो। हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताजमहल बांदलेले तांचे हात खातरलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां खातरल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां। फाटल्या पावसान आमी पळयल्लें की ताजमहल जो गोंयचो आहा ताचो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो, तो परत रिपेर केलो। 2 वरांच्या पावसान परत ताचें सिलींग कोसळ्ळें। जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शावर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताजमहल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताजमहल म्हणून गोंयचो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा। त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा, मातशें थोडे घेतल्या ते परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय, रिपेर करपाक लाय, कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातूंत। हू इज चार्ल्स कुरैया म्हणलें पळय, ताजें आज उत्तर हे 3दा कॉलॅप्स जावन कळून येता। जें रिनोवेशन जालें, जे रिनोवेशनाचे 75,000 कोटी 75 करोड जर पावले, ताजें वर्स सुद्दां जायना आनी फॉल सिलिंगाक कॉलॅप्स जावपाक लागलो। 2 वर्सां जावना। सो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड खंय गेलो? सो एक स्पश्ट आसा आमच्या हातून आनी एक सरकाराक आमी आतां सजेशन दिवपाक सोदतात की ते कला अकॅडमीची एंट्री आहा पळय गेट, तो बरो एक कावंटर करचो। कावंटर कन्स्ट्रक्शन सायटार जेन्ना आमी वतात, मॅन एट वर्क म्हणून बोर्ड आसता आनी भितर सरतना एक बरो एक कॅबीन आसता आनी ते बरी हळडुवी नाल्यार धवी हेल्मेटां आसता खंयच्याय कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करपाक। सो जितले लोक कला अकॅडमीन वतले, सरकारान 1000 भर हेल्मेटांची तरतूद थंय करची एट द गेट, कारण केन्ना खंयचे खंय पडत नेम ना। केन्ना बाथरुमांतले फॉल सिलिंगां पडटा, केन्ना ऑडिटोरियमांतले फॉल सिलिंगां पडटा, खंय पायप तुटटा आनी ही कामाची किंमत 75 कोटी रुपया। वयर सावन कितें सकला कोण आर्टिस्टाचेर पडत जाल्यार नाजाल्यार भुरग्याचेर पडत जाल्यार हू इज गोइंग टू टेक दॅट अकाउंटेबिलिटी? एंड दिस इज अ क्वेश्चन दॅट वी नीड टू आस्क। मिस्टर गोविंद गावडे, you have only given us fake promises. You have to be targeted now because you have promised the people. And if this false ceiling has fallen down with one rain, मनसुनान कितें जातलें तें हांव नकळो आनी कितें परिस्थिती जातली। सो लोकां खातीर मागता, जेन्ना तुमी क्लासीसाक वता मातशें हेल्मेट घालून तुमी वचात। आतां हेल्मेट रोडाचेरूच न्हू, पूण जें खूंय कन्स्ट्रक्शन आनी रेनोवेशन जालां कला अकॅडमीचें नाजाल्यार BJPचें whatever work they have done, please helmet घाला because your life is at risk and safety is not assured by the BJP government. तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभरांत जी कामां चल्ल्यात सद्याक ती सब स्टँडर्ड वर्क आसा आनी कला अकॅडमी जेचेर खुबसो बोवाळ जालो, खुबशी डिबेट जाली आनी एवरी टायम जेन्ना डिफेन्स करपाक वयतालो तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री सदांच डिफेन्स करतालो की जी आमची कामां आसा ती सगळी बरी आसा म्हणून सुरसुरीत वयता म्हणटालो। आयज ती सुरसुरी कशी जाल्ली आसा ती तुमी पळयलें आसतलें, कशें सुरसुरीत देंवता, कशें पडटा, तेजे वयली जी सिलींग आसा तें पडटा। हेजे पयलू आनी एकदां जाल्लें तेन्ना जावना म्हणून दाखयलें, आतां परत आनी एकदां पडलें म्हटल्यार हेजेर कोण येता? हें करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी करप्शनाचो म्हणजे सब स्टँडर्ड वर्क म्हटल्यार तुम्ही स्मार्ट सिटी धरा, जावं कला अकॅडमी धरा, जावं आनी खंयचोय प्रोजेक्ट, ब्रिजाचे प्रोजेक्ट धरा, तुम्ही पळयता आसतलो अटल सेतू जावं जुवारी ब्रिज, तो प्रत्येक ब्रिजान जे सब स्टँडर्ड वर्क आसा हो सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा आनी हितून कसलो करप्शन आसा हो सिद्ध जाता। कारण करप्शन नासलो नाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून बरें काम करपाक शकतले आसले, पण आयज हांगा प्रत्येक कडेन प्रत्येक गोश्टीन हो BJP सरकार करप्शनान इनवॉल्व आसा। आनी खरें म्हटल्यार हेची जबाबदारी जो आसा आयज मुखेलमंत्री जो PWD मिनिस्टर आसा, CMान जबाबदारी घेवपाक जाय की खरेंच तो सब स्टँडर्ड वर्क आसा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय कोण आसा ते आनी कोण इनवॉल्व हितून आसा, जे कोणान कन्सल्टन्सी केल्ली, कोणान कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं कोण आनीक कोण इनवॉल्व आसा हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां सस्पेंड करपाक जाय।
कला अकादमीत वता जाल्यार जीव मुठीन धरून वचची पाळी भाजपाच्या सरकारान हाडला. कला अकादमी कितली सेफ, कलाकार आनी थंय वचपी लोकांच्या सुरक्षतायेचें कितें अशी जाप सरकारान दिवचीच अशी मागणी विरोधकांनी केला. पणजेच्यान विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.